हाय पीपल, गुड मॉर्निंग. केशा आहे तुम्ही? आम्हा हाय सगळी बोरी आणि केव काय तुमका मग आयच्या बड्डेचे व्लॉगांक. आणि त्याचे नेसन टाकाटाक पिसान आता वयता मिसाक आणि फुल आउटफिट मागीर तुमी मिसा चल म्हणटा दाखयता. ओके, आता मिस येवपा जाले आनी 10 minutes येशेले. So I'm heading for Mars and see you all once I'm back from Mars. Okay, see you all there. आता दो पडपा जालो स्टार्ट. I don't know if you can see. मिस असो पावले गारा आणि जाता येयलें आनी साशा म्हण तूं गेले एग्जाम आन्सर करपाक. शनया गेल्ले तेका ड्रॉप करपाक. आनी फर्स्ट ऑफ ऑल थँक यू गॉड फॉर एट अनदर इयर. सो आख्खें थ्रू आउट द इयर्स you have really protected me आणि जायते देण्यांनी तुम्ही म्हाका बोला. सो बिग थँक यू टू गॉड फॉर ऑल दीस ब्लेसिंग्स. आनी येस इतलें सांगपा जालें तुमकां. आनी तुमकां दाखयता आउटफीट चॅक मुगेलो. आनी आज न्हू मुगे गोडमागे चेवडो आहा न्हू लिफा. सो तेगली बर्थडे. सो मिसा आहलो तें बट मागीर विश करपाकू मेळना अशें. मागीर हांव फादरा मुजाप करपाक गेलें थिंगसो येता म्हळ्यार ती भायर सोली. सो मागीर चोया तेका विश करपा वचपा मेळटा जाल्यार. आनी येस तुमगे फूल आउटफीट चॅक दाखयता. आनी आज बड्डेक कित प्लॅन तो आमकां कांय खबर ना. खरें कांय खबर ना कित कोतली कित स्नॅक्स हाडली खावपाक वतली तें कांय खबर ना. सो एज एंड वेन प्लॅन जाता ते प्रमाणे आमी तुमकां दाखयतलें. आमी सामकी क्लूलस आहाय पाट कित्याक ते एग्जाम्स आहाय न्हू. सो तेगे आखो दीस वयता कित्याक दीस टायम द पेपर्स आर कमींग फ्रॉम द बोर्ड ऑल्सो. सो तेका लागून मातशें स्ट्रेस्ड आउट आहा तें चड. सो चोया कितें जाता तें जाल्यार आनी केन्ना सेलिब्रेट कोतली आज करूं मेळना जाल्यार मोस्टली चड कोन्न करपा नाय. खबर ना कितें जाता तें. सो ओके आता तुमकां आउटफीट चॅक दाखयता. आनी वन्स अगेन थँक यू गॉड. येस आनी येस लेट्स गेट स्टार्टेड विथ द आउटफीट चॅक. आता तुमकां दाखयता मुगेलो आउटफीट चॅक. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो तें तुमकां सांगलो न्हू तुमी लास्ट ब्लॉगाचेर चोयल जाल्यार मुगेलें तुमी सांगलो न्हू कितें तरी बॅकअप प्लॅन आहा. सो द बॅकअप प्लॅन वॉज दीस. सो हांवें घेयल्लें बट हांवें घालूंक ना. सो दीस दुपट्टा सेट. सो तो आनी ती ग्रीन चुडीदार गेल्ली तेजी बारा ही घेयलोली बट घालूं ना. बरें जालें घालूं ना माल घालपा मेळ्ळी. आनी तें काल तुमी जम्पसूट चोयल न्हू हांवें घेयलो तें फ्रॉम दीस वेस्ट सायड. दॅट इज अ गिफ्ट फ्रॉम मामा. सो तें घेयलें आनी तेंचें मागीर खंय गेलें जाल्यार तें घालून वचपाचें कित्याक तें डेनीन मटेरियल न्हू. सो म्हाका फॉर्मल आनी कांय मेळना. सो फायनली म्हळ्यार तें पूण घेया म्हूण. सो आतां चोयता चाव पिताय आनी मागीर मेळटाय तुमकां. ओके, सो आतां चाव बी पिली आनी थंय न्हेसोन रेडी जालें आनी हांव शनया. सो तें आनी हांव वयता सुपर मार्केटां. सो आज प्लॅन जाला करपा म्हूण नूडल्स. सो चाव कोतली आनी फोर्मीन करपा प्लॅन कोताय फोर्मिनास. सो तेका आतां मातशें सामान हाडपा वयताय आमी. आनी चोया प्रॉन्स मेळ्ळ्या पुरो कित्याक प्रॉन्स घाल जाल्यार बरो जाता तो चाव ओपन करूं. सो पिनकोड कर. सो आतां वयताय आनीक मेळटाय तुमकां. ओके, जाता आमगेलें शॉपिंग. मागीर आयस्क्रीम तेंगेलें वेजिटेबल घेवपाक. बारीक खायची गेल्या की माझी बरी जाता चडचें. सो चोयता आतां मेळटा तुमकां सोमतेंच. सो आतां जालें 2 कितें जालें दिसता म्हाका. हय, सो एक्झॅक्टली 2 जावन गेली आनी आतां आमगेलें जेवण बी रांदून जालें रेडी. जेवण म्हणटा तें चड कांय केलें ना. सो मातशें बिजी ओली. सो आयज केला आमी नूडल्स. ओके, चावमीन. ओके, नूडल्स केले आनीक स्टार्टर्स केले. स्टार्टर्स म्हणटा स्नॅक्स केल्लें दॅट इज फोर्मिनास. सो ती केली आनी सोयरी चड कांय येयलें. सोयरी म्हणटू एक वयल्या माय आमगेली आनी मायक म्हाका दिले पयशे एज अ बर्थडे गिफ्ट. सो आतां आमी वयतलीं जेवपाक मातशें रावन. हळेश कांय ना ब्लॉगाचेर. थंय येताय सगळीं जेवपाक. अगो हे नाही. अगो हे काय
येताली ती सायडीक गेले न्ही हांगा बी चेंज केलें कितें तें मागीर म्हगे न्यू टॉप हांवें पिड्यार जातलें आतां आमी वयताय जेवपाक आनी मागीर सोमती मागीर मेळटाय तुमकां ओके इथे आमगे सैरी येयलो ती विक्टोरिया आंटी से हाय हाय आतां इतलें जाल्लें गेलें म्हजें खबरो विमान जालें ना शी लिव्हिंग आतां म्हणून जातलें आपण येयलें काय न्ही गे येयला सो थँक्यू सो मच आमगे सामने टेस्टी पुडिंग जाता भायर हांव अशी कास्ता जाला तो ब्रावन कलर येयलो म्हणटरी कळटा तुमकां सामकें बरें जाता म्हणून हॅपी बर्थडे माद्री येयले आता ना गो हाय पीपल हेचे आत मेळटा तुमकां सायन्सा न्हू सायन्सा देखून राती को 10 जावपा येयली आनी म्हळ्यार तुमकां एक ब्लॉग काडया म्हण म्हणजे ब्लॉगा पार्ट घेया म्हण सो जालें कितें मातशें बिजी उरलें आख्खे दीस भर थोडीशी सोयरी येयली तांकां थोडे जाणां कवर केला आनी तेगे एग्जाम्स आहले न्हू सो एग्जाम्स आहाय न्हू सो तेगे मातशें घेतालें सो बिजी ओली आनी हात माद्री ती येयली आनी माद्री नाल्या केक आनी केक सामकी बेस्ट आहाय म्हणटा से तेजे आहा न्हू डेकोबा केलो आनी केकीचो सामको बरो आहाय साशा घेवन हा दाखयत तुमकां ओके तारा सो इट्स अ केक इट्स इज हेलो पीपल हॅपी बर्थडे गॉडचाइल्ड चॅनली आनी हेजे आहा तें म्हाका सामकें लायक जाला ओके फॉर अ फोटोशूट दॅट हॅड गॉन हे प्रमोशनाचे सो यूट्यूब इंस्टा वॉट्सॅप आनी सगळे ओके सो सामकी बोर केल्या थँक्यू सो मच गॉडमा गॉडपा आनी ती येयलोली चोयल्या सो तुमी लिफा गेली बर्थडे म्हूण सांगलें तुमकां हांवें सो हांव थंय केक कट करपाक आनी ब्लॉगचे ओके थोडेशे पार्ट कवर करपाक मेळ्ळें आनी कांय केलें ना आनी मामा आहा ऑनलायन मामा दाखयत तुमकां मामा से हाय नो मामा से हाय रे हेलो हाय माय हाय हेलो कशें आहा तुका जायतो खबर घेता तें कितें हाय बरें हाय बी म्हूण सांग गो ओय आहा बरें हांव सारकें तेंकां हांवें खबर घेवन म्हूण सांग सगळे तुमी बरें करून रावाय ओके मा येयलो हा आनी थंय सगळीं रेडी हाय केक कट करपाक रेडी हाय आमगेली आनी जायना सो गायज लेट्स गो ओके ओके लेट्स गो ओके सानम केक कट करते आनी तुमकां दाखयता ओके बापा तुवें सकाळच्या दिसा त्या संवसारांत हाडलें पापा तुका आमी देव मागता आयज पासून तुवें ताका बरी कोणाची तुमने खातीर मार्ग दिता तेचपाचें बापा आयच्या दिसा जायते जाण आपले आदाराचो जल्माचो आनी कितें तो मरून ता तांचेर आशिर्वाद घाल म्हूण मागता to you happy birthday to you happy birthday dear Shali happy birthday to you may the good Lord bless you contra may the good Lord bless you may the good Lord bless you, dear. Happy birthday to you. Only point. This tuja zolmato, this bode kosheto. Happy birthday, Muran. Ugra que kayato this tuzo dolmato this tuzo hason keron soda sarto kektur dolmato this tuzo Thank you everyone. Thank you everyone for joining in my celebration. Head on, so that's a cake attack. So, Zolmato, this to Okay people, so I'm back. Hello people once again. So आता झाले केक कटिंग बी काबार सगळे आणि गेली माय बी गेली घरा आणि thank you Godma once again. The cake was really amazing.
थँक्यू होममेड बेकर. सो ती प्रिंगला कसो केल्ली केक. सो सामकी बरी आसली सामकें. सो टेस्टी आसली सामकी. चॉकलेट केक इज माय फेवरेट. आनी गोडपा थँक्यू वन्स अगेन. आनीक आतां आनी कांय कोना शूट ब्लॉग सोमतें हालमेट तुमकां. सो आयचे आनी हाल्या ब्लॉग 9th and 10th मर्ज कोतलें. सो हाल मॉर्निंग हा म्हाका एक मेकओवर शूट. सो थिंग वता तुमकां. आनीक मागीर सोमतें हालमेटा ओके. हांव थंयता तेगे मातशें कोंकणी घेवन बसपा जाय. 10:30 जायत येयली. So see you all tomorrow and thank you all for so much of love. इतू मोग दाखवलं तुम्ही मगे बर्थडे लास्ट प्रिवियस ब्लॉग घायलो तेजे हाल सांगत तुमकां सगळें इन डिटेल. आनी मेळया आमी फाल्यां. आनी थँक्यू फॉर ऑल द लव एंड वॉर्म विशीस. एश कोनू लेट्स कीप ऑन सपोर्टिंग इच अदर. आनी कांय म्हणा. सो मेळया फाल्यां. ओके बाय बाय.